एकच वायट दिसले जो अनुभव असलो इतली वर्ष धरणग्रस्त कमिटीचेर असलो अनंत देसाय ह्या सळावलेच्या लोकां खातीर कांय करपाक शकलो ना आनी वालकिनीच्या लोकां खातीर कांय करपाक कित्याक हें करता कित्याक धरणग्रस्त कमिटी आसा पळय तांकां सगळो अधिकार दिल्लो तेन्ना धरणग्रस्त कमिटीक असो अधिकार दिल्लो तेन्ना सगळ्यांक टॉयलेट दिल्ले टॉयलेट दिया म्हूण हेणें कितें करचें टॉयलेट पावले हे सकयल तितल्याक दिले वयर तुमकां थोड्यांक हे हांवें दोग चौग जाणां सांगलें कित्याक वयर पाव तांकां ते लोक संडासाचो व्हडलो तांकां उपयोग करता तेन्ना तें संडासाचो वता आनी भायर वचपाक संवय आसा म्हणून पावलें त्या टायमा हांव यार्नल जेई तेन्ना यार्नलाक विचारलें कितली मेळटात हे तो म्हणपाक कितली आसा तितले गव्हर्मेंटान सँक्शन केल्या तेन्ना तुमकां थोड्यांक खबर आसा सगळे घरा घरा तेन्ना टॉयलेट दिले आमी तेन्ना टॉयलेट आनी नळ जेन्ना दुसरी गोश्ट जेन्ना ही दलदल म्हणून सांगताले तेन्ना घरघरा हें जातालें तेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री तेन्ना तेजे कडल्यान सायन करून हे टोटल सगळ्या कॉलनी भर ते गटर बांदले तेन्नाच्यान हे सिपेज म्हणटा ती गेले उरली ना हे झर बांदताले ते बंद केले टोटल कॉलनीक हॉटमिक्स केले 2010 आज 16 वर्सां जालीं एक सुद्दां डांबर पडना कांय ना सगळी पंचायत खंयच्याय पंचायती जर मोठो विशय जर आसत जाल्यार शिमतरीचो ही शिमतर आसा ह्या जाग्यार बांदल्या तो प्लॉट अनंत येयलो तेगे आमी येयले तेन्ना तेगे आवय एक्सपायर जाली तेणें थंय नासलो आनी तेणें तो ट्रान्सफर करून 2 नंबराक घेतलो आनी तेन्ना हांवें थरयलें कितें आमी थंय शिमतर बांदपाची पूण हेणें आडयली मिटिंगेक मोठो बोवाळ धरणग्रस्त मिटिंगेक हांवें ताका थंयच विरोध केलो हांवें सांगलें तुका 2 प्लॉट यूज करपाक मेळपा ना अशें करून मागीर ती येदी व्हडली शिमतर म्हाका दिसता टोटल भाटी उग्यां सुद्दां येदी व्हडली शिमतर ना ही शिमतर बांदली 2 नंबर साकून 3 नंबर हे आसा तो तेन्ना रस्ते बी कांय नासले पयलीं पावट तेन्ना हांवें रस्ते केले लायटी घातल्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो केल्यो ते हांव राजकारण करपाक लागून केलो ना आमी ह्या गांवांत रावतात आमचो गांव आनी आमकां ह्यो सगळ्यो सुविधा आसपाक जाय तुमी आमी व्हडा कडेन जर हें करतात थंय व्हडा कडेन पेड बांदले ते व्हड कोणें लायलो तो जाणा तुमी तो व्हड प्रकाश कुर्डीकर हेणें लायलो आनी ते पेड बांदले म्हणून आज संपूर्ण उदी धरून भाटी पंचायती उदयणच्यान सुद्दां हांव वडापुनाव करपाक येतालो कित्याक आमी ह्या गांवांत रावतात म्हणून आमी गेले आमी हितून राजकारण केन्नाच केलें ना त्या खातीर आमी हेजे नंतर सुद्दां कोणेंय आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप हे केले कितें केलें हें हांवें करपा फाटले उद्देश कितें सगळ्यांनी आपले पांयाचेर उबी रावचें ह्या गांवा खातीर कितें तरी करचें म्हणून हें केलें कळ्ळें त्या खातीर हांव तुमकां सांगता एक लक्षांत दवरचें आमी कितें करतात निवडून येतात तें आमी गांवा खातीर हांगा राजकारण हांव इतलीं वर्सां BJP आसलो खरो केन्ना BJP म्हणून हांगा गेलो तर आमी गांवचे आमी सगळीं फ्रेंड सगळीं एक जावन हांगा विकास केलो तुमी ज्या जाग्यार रावता पळय त्या जाग्यार साकून तुमी स्टार्ट करात थंय थंय काम हांवें सगळें एक सुद्दां कंट्रिब्युशन आमदाराची एक सुद्दां ह्या कामाक कंट्रिब्युशन ना हॉटमिक्स घातलो गटर बांदले ते सुद्दां म्हाजी वळखी मनोहर पर्रीकरा कडेन रिलेशन आसलें म्हाजे कडेन हॉटमिक्स घातलो तर PWD मिनिस्टर चर्चील जाले न्हू धुमाळदार धरून हे केलें पक्ष बाळासाहेब ठाकरेन सुरवात केली 1966 जाली हांव तेन्ना मुंबय आसतालो ल्हान आशिल्लो तेन्ना इस्कॉलान शिकतालो हो पक्ष म्हणजे सत्यासाठी झगडपी सरकारा कडेन वाद घालपी आनी सगळे वाद सोडून योग्य मार्ग पत्करून लोकांक सुखसोय दिवपी असो हो पक्ष खरो हो पक्ष काडिल्लो मराठी लोकांसाठी महाराष्ट्रांत पूण करता करता ही शिवसेना गोंयांत आतां पावल्या ह्या 5-10 वर्सां पंजाबा पर्यंत पावले शीख लोक पंजाबाक थंय सुद्दां शिवसेनेची स्थापना जाली लोकांक तो पक्ष मान्य जालो
कित्याक लोकांक संघटीत करून सत्यासाठी झगडपी पक्ष राजकारण करपा खातीर न्ही. मागीर ते राजकारणां उतरले. पयलीं सुरवातीक ते मतदानां आसनाशिल्लो पक्ष. इतलो बरो पक्ष की काय विचारूच नाका. आमच्या गोंयांत सुद्दां जर तो पक्ष येता आतां कित्याक आतां एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री आसा तोच तेजो अध्यक्ष आसतलो आसा. उद्धव ठाकरे ना आसा पूण तो त्या पक्षाना. शिवसेना ही एकनाथ शिंदेली जी पयली ठाकरेली आशिल्ली ती तेजी. तर शिवसेनेची तत्वां पळोवंक गेल्यार ती मान्य ना अशी ना. आतां गोंयांत तेंचो चड गवगवो ना ही गोश्ट खरी. आतां सुरवात आसा पूण सुरवात करपाक कांय एक हरकत ना. प्रत्येकान मनार घेवचें कित्याक कितें तरी बदल हो घडपा जाय. पक्ष बरो इतलेंच हांव तुमकां सांगता. नमस्कार. मागीर खंय तरी आयज तुमी सत्री वांटपाचो एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो. कितें आसलें उद्देश? ना उद्देश आमचो हो आसा की हांव कुशावती डिस्ट्रिक्टाची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा आनी हळू हळू म्हाका म्हाजें कार्य वाडोवपाक जाय. ते हिशोबान हांव ही मुखारली वाटचाल हांवें चालू केल्ली आसा. हांगा आमी राजकारण हें तें करूंक येयलें ना की वयल्यान आमकां पक्षाचो आदेश आसा की जाता तितलें आमी समाजकार्य करपाचें. आनी कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हटल्यार एक रुरल भाग हो आमचो. जे आतां लास्ट दीस म्हाजे कडेन 3-4 दीस मुंबयचे ऑब्जर्वर आसलेले तेंच्यांनी कानो कोपरो भोंवून ही सगळी सिच्युएशन पळयल्लें आसा. सोत्री वांटपाचो प्रोग्राम हेका लागून की आमचो स्थापना दिवस आसलेलो 19 तारखेक. तो व्हडलो प्रोग्राम जालो. सगळो मिडियाचेर व्हायरल आसा तो प्रोग्राम आनी भरपूर प्रतिसादूय तांकां मेळ्ळा आमकां. तर आमकां एक पक्षान एक हें सांगलेलें की सत्री वांटपाचो तेंच्यांनी एक सिम्बॉल्स आनी आमची एक जागृती करपाचें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें. त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक विलेजीन वचून हो प्रोग्राम केलो. स्टेज आमी तीच घेतलेली आसा कित्याक ते 27 एक्सिडेंट जाले म्हणटा पळय हे गरीब लोक कळ्ळें तुका. खंय आपल्या पोट्या पाना खातीर खंय तरी वयतात आनी आमी तांचे विचार करूंक जाय. कळ्ळें तुका. आयज हे गोवोरमेंटा कडेन सुद्दां जायना नाल्यार आमी डॉक्टर श्रीकांत शिंदेक मेळोन आमी हो वयर मुखार मोदी पर्यंत सुद्दां पावपाचो इश्यू आमी तयारी केल्ली आसा. ते आमकां मनोज भैच्या रुपान एक बरो प्रतिनिधी लाभलेलो आसा आनी तेजे कडेन आमी खुबश्यो शिकपा सारक्यो म्हणल्यार गोश्टी आसा आनी ते वी आर सक्सेस इन दॅट. नमस्कार. आज शिवसेनेचो 60वो वर्धापन दिन साजरो करपा खातीर आज कार्यक्रम केल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी सत्री वांटले आसात. बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी आमी पयर आमी हांगा युनियन हायस्कुलांत केलो. वेगवेगळ्या जाग्यार करीत आसात हे कार्यक्रम. आमगे एकूय ध्येय आसा, हे सिम्बॉल आसा तें सगळ्या जनते पर्यंत पावपाचें आसा. आमचो ध्येय आसा ते शिवसेनेचें ध्येय आसा ते 80% समाजसेवा, 20% राजकारण. हितून पयलीं सुरवात आमी आतां एम्बुलन्स दिल्ली आसा, हाडली आसा. ही एम्बुलन्स सगळ्या जनते खातीर आसा. ती आमच्या कोणाकय जर इमर्जन्सी टायमार जर खंयी कितें जालें जाल्यार ही एम्बुलन्स तुमी कोणूय वापरपाक शकतात. हे एम्बुलन्सीचो फायदो जो आसा तो तुमी फक्त पेट्रोल घालून खंयी इवन महाराष्ट्रा सुद्दां व्हरपाक शकतात. कित्याक आतां 108 आसा ती मॅक्झिमम तूं लोकल जे हॉस्पिटल आसा थंय वचपाक शकता, फुडें वचपाक शकना. पूण ही एम्बुलन्स आसा तुमी खंयच्याय इवन बांबोळी सुद्दां व्हरपाक शकतात. समज ट्रिटमेंटाक वचपाक जाय जाल्यार ती तुमी 15 दिसांतल्यान 8 दिसांनी रुटीन चॅकअपाक जर तर कोणाक व्हरपाक जाय जाल्यार सुद्दां व्हरपाक शकतात. आमी तशें तांकां बंधन ना. फक्त तेणी वेवस्थीत जो कोण ड्रायव्हर आसा तेजे कडेन वॅलीड लायसन्स जाय आनी आधार कार्ड जाय पडटलें. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी हेची बेनिफीट हें करचें. आनी फुडें जर तर आनी खूब स्किमी आसतल्यो आमगे लोकां जाय त्यो स्किमी ते लोकांचे प्रश्न घेवन आमी भायर सरले आसात. जनते पर्यंत गेले आसात. कोणाकय जर तर कसलोय हेल्प बी जाय जर शिवसेने कडल्यान जाल्यार आमी तत्पर आसात. आमी तुमी सदां तुमचे सेवे खातीर आसतले. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.